अजेंडा आशिल्ले सो ते अजेंडा भितर एक मार्केट इश्यू आशिल्लो रिगार्डिंग ट्रॅफिक तो एक सेकंडली आमचो बाजारांतले मेन बाजारांतले इश्यू आशिल्ले आनी एक स्टाफाचो थोडे इश्यू आशिल्ले। बाजारांतले तुमी म्हणला न्हू आतां पयर तुमी एक विजीट केल्ले तेन्ना वेंडर्सां काडल्या तुमी सगळे वेंडर्सां काडल्यात? ना सगळे वेंडर्सां काडूना हांवें कितें केलां तांकां जे पार्किंगां बसताले आमी एक्चुली कितें चले तिनूच फेस्टिवल दिल्ली हांगा बसपाक चवथ दिवाळी आनी क्रिसमस। सो मागीर कितें जालें पयर हांवें बाजारांत गेल्ले कडेन पयलें जाल्यार जवळ जवळ 8 दीस पयलीं ती मकर संक्रांत जावपा आशिल्ली ताच्या 8 दीस पयलीं तांच्यांनी ऑलरेडी ऑक्युपाय केला म्हणजे जी पार्किंग जी एरिया ते बुडकुले करून बसले थोडे पासून। सो तांकां हांवें विचारलें मागीर टायमींग देता एक नंबर आमी आयताराक काडटा। सो ओके म्हणे चल आमी कुडचडकाराक चेक करता म्हण आयताराक तांकां म्हण हें करया सोमारा आमी काडा कित्याक मंगळाराच्यान मकर संक्रांत सोमाराच्यान काडा म्हणलें कारण सोमाराच्यान तेंच्यांनी शिफ्ट केलें काडलें तेंच्यांनी जाय कडेन तेंच्यांनी तें काडलें काडून हांवें ऑपोजीट घालें परत तेंच्यान रोहिणी ऑपोजीट घालें परत तांकां हांवें सांगलें परत हांव मार्केट विजिटाक गेलें सांगलें परत फुटपाथाचेर तुमकां सांगिल्लें काडा म्हणून पूण तुमी काडूना। सो हांवें मागीर तेंच्यान तांकां सांगलें गाडी व्हेली स्टाफाक घेवन आनी काडपाक प्रॉमीस केलें। तेच न्हू खुबशे वेंडर्स आतां मार्केटांत दिसता अजुनूय फुटपाथीचेर फुटपाथेर ऑलरेडी एक्शन घेतल्या तुमी जाल्यार आतां पळयात जी तांकां सांगिल्लें हांवें जे बॉक्स भायल्यान बसताले 4-4 2-2 3-3 फुटपाले तांकां एक बॉक्स हे करून दिल्यार एटलिस्ट फुटपाथ ती लोकांक वचपाक मेळो ना। फुटवाले जे भितर जे लिगली बसतात टॅक्स भरता पळय ते म्हणटा कितें आमकां धंदो जायना म्हणटात आनी हांगा जे रातची 6-5:30 जाले म्हणटकीर लोक बसता पळय तुमी ऑलरेडी एक्शन घेतली म्हणलेले पण अजून पर्यंत बसता ते सर 5-5:30 6 नंतर कोण बसना बसता रे दीसभर बसता 5:30 6 नंतर कोण बसना म्हणजे तेजी एक्शन कितें घेतला राती कितें फुटपाथेचेर लास्ट टायम पिंडी जाल्लो चेअरपर्सन आशिल्लो पिंडीन ती एक्शन घेतिल्ली परत बाजारकार हांगा येतात बाजारकार परत बोवाळ मारता आमकां गिरायक जायना म्हणटा। सो खंय ना खंय ते तर बाजारांत बसले म्हणटा खंय तरी आमकांय गिरायक जाता सेकंडली इश्यू कितें आशिल्लो फुटपाथाचेर बसपाक सोपो जो सोपो घेतालो ताका ते सोपो कलेक्शन जायनाशिल्लें फर्स्ट ऑफ ऑल ताणी आमचे कडेन एक लेटर हें केलें कित्याक आपल्याले जे 27 लाख जे आपूण भरतालो ते आपल्याला रिफंड करचे म्हणून कित्याक तुमी जर फुटपाथ सगळी काडली जाल्यार फक्त एक आपल्या आयतार जे मेळटा 4 आयतारान आपल्याले हे सोपोचे आपल्याला कलेक्शन जायना। सो तुमी तांकां तें अलाउड करची म्हणून बसपाक कित्याक नाल्यार तुमी आपल्याला जे आपली जे पयशे घाला ते आपल्याला रिफंड करचे म्हणून आपूण सोपो भायर सरता ना पूण अलाउडच ना न्ही फुटपाथेचेर बसपाक आनी लोकांक चलपाक फुटपाथ न्ही ना हे जो गुडविल आमी ते बसपाक दिल्ले सो दॅट तरी पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सोदता मुद्दम तुमी विजीट करा पयलीं कशें आशिल्लें आनी आतां बाजारांत तुमी पळया फक्त एक संडे तुमकां मेळटलो कित्याक संडे ओवरऑल सगळे बाजारकार येता म्हणून एक संडे तुमचे येतलो स्टाफ उठोन गेले थोडे तेजे तुमी कितें एक्शन घेतलें ना एक इलेक्टेड बॉडी आसता न्ही तेंगे मेन मेमो काडटात पूण हेन्सफोर्थ अशें जावपा जायना न्ही स्टाफ उठोन गेले थोडे तेजे तुमी कितें एक्शन घेतलें ना एक इलेक्टेड बॉडी आज आमची कावन्सील मिटींग आसली आनी आज कावन्सील मिटींगेक हांवें 2 रेजोल्युशन मांडली ती म्हणल्यार एक म्हणल्यार आमी जे दुकानदार आसात जावं कोणीय जर हांगा बोर्ड लावप आसता तेन्ना आमी परमिशन तांकां दितात आनी तेन्ना आमी टॅक्स घेतात बोर्ड टॅक्स दितात पूण अशें कितें जालां की ह्या सवटे बाजारांत एक कोणी भयंकर मोठमोठे बोर्ड लायतात आनी परमिशन घेतात जेन्ना आमी इलेक्शनाचे आमी फॉर्म भरपाक वयता तेन्ना सुद्दां आमी जर कॅन्डिडेट आसा जाल्यार आमकां पयशे भरपा पडटा म्हणल्यार आज हांवें रेजोल्युशन पास केलां की जे कोण हांगा कसलेय जावं ते बोर्ड पॉलिटिकल जावं आनी कसले जावं जे कोण बोर्ड लायतात ताणें परमिशन घेवचें आनीक जे म्युनिसिपालिटी टॅक्स आसा पे करचो आनी जेणे करून म्युनिसिपालिटी तांचो नंबर दिता तो बॅनराचो आसपा जाय तेन्ना तो म्युनिसिपालिटी काडपा ना नाल्यार म्युनिसिपालिटी ते बॅनर काडपा लायला हें आज रेजोल्युशन घेतलें कडेन। दुसरी रेजोल्युशन हांवें आज म्हाजे कडेन आसा की आमची जी ह्या वाठारांत कुडचड्यार एकच स्मशानभुमी आसा आनी ती खरें हांव तें देव बरें पडटा ते वाठारांत सगळे लोक ते कमिटी सगळे लोक आमचे घेता पूण जेणे करून हांगा ह्या वाठारांत जे कोण प्लॉट डेव्हलप करतात आनी मोठे प्लॉट डेव्हलप करून कोट्यावधी पयशे गोळ करतात आनी एका टावन प्लॅनिंग एप्रुवल दिता आज हांवें म्युनिसिपालिटीक रेजोल्युशन मांडलां की जे कोण प्लॉट करतात आनी थंय कायद्या प्रमाणे ओपन स्पेस सोडची पडटा ती ओपन स्पेस सोडटा तेन्ना ती म्युनिसिपालिटीक ताणें ती गिफ्ट डीड करची कित्याक म्हणल्यार ती डेव्हलप मागीर म्युनिसिपालिटी करता आनी थंय एक 500 स्क्वेअर मिटर क्रिमेटोरियम पर्पज जागोय सोडचो हें आज हांवें मुद्दम रेजोल्युशन घेतलें हांव सरकारा कडेन मागता कित्याक लोकांक अशी परिस्थिती जाता प्लॉट करतात भायले लोक येतात आनीक लोकांक जेन्ना मनीस हो संवसार सोडून वयता तेन्ना खूब परिस्थिती बिगडटा
म्हणून आनी ह्या हितूंतल्यान प्लॉट करता गव्हर्मेंटाक रेवेन्यू येता पूण मुद्दम सांगता की थंय क्रिमेटोरियम करता प्लॉट करता क्रिमेटोरियम 5 क्वार्टर जावं सोडचो अशी म्हजी विनंती अशे पॉयंट आशिल्ले सो म्हज्या सायडींतल्यान एक पॉयंट मांडलो म्हणल्यार हांवें एक खंडेवाडा हांगा एक MLA लेड फंडांतल्यान एक फावंडेशन जाल्लें फाटीं म्हणजे कन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी बिल्डींग अर्द्यार जाल्या तरीकूय फावंडेशन ताजेर घाला सो जस्ट वॉन्टेड टू नो की म्युन्सिपाल्टी कडल्यान कितें परमिशन बी घेतला पूण आमकां कळ्ळें की बारीक मनीस जो आपले स्वताचे पयशे घालून जेन्ना कितें कन्स्ट्रक्शन करता बारीक ताका म्युन्सिपाल्टी कडल्यान सगळ्यो फॉर्मेलिटीज लागता कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आनी हें तें सगळें लागता पूण हांगा लोकांच्या पयशांनी जेन्ना प्रायवेट प्रॉपर्टीन बांदलां थंय कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कांय नासतना कसलें डॉक्युमेंटेशन नासतना ती बिल्डींग बांदल्या प्लस गव्हर्मेंट जेन्ना फंड यूज करता तेन्ना प्रायवेट जी सोसायटी आसा किंवा प्रायवेट ऑर्गनायझेशन आसा तांकां रायट उरना सो तो रायट म्युन्सिपाल्टी घेवपाक जाय सो म्हणून हो हांवें रिक्वेस्ट केला CO चीफ ऑफिसराक की ताजेर मातशी इन्क्वायरी करची आनी ताजेर कितें आसा तें मातशें फायंड आउट करचें आनी लँड फिलिंगाचें कितें दुसरें ऑर्डर ब्रीज जो आसा लास्ट टायम हांवें मिटिंगेक घाल्लें की ऑर्डर ब्रिजा कडेन लँड फिलिंग चालू आसा ताजें मातशी इन्क्वायरी करची म्हणून की TCPन परमिशन दिलां TCPन परमिशन दिलां तातूंत भितर एक सेक्शनान म्हणलां की समज थंय जर तर लो लायंग एरिया आसा आनी लँड फिलिंग जर आसा जाल्यार ताका अंडर 17A अंडर दॅट सेक्शन CTP कडल्यान परमिशन जाय म्हणून सो आय जस्ट वॉन्टेड टू नो फ्रॉम CO चीफ ऑफिसर की बाबा ताका परमिशन आसा वा ना COन सांगलां आपूण इन्क्वायरी करता आनी पळोवन सांगता म्हणून कितें आसा तें पूण म्हजे कोतान तरी ताका अजून पर्यंत परमिशन ना CTP कडल्यान कसलीच ऑर्डर येवना बटरफ्लाय गार्डनाचे कितें इश्यू आसा तिसरो इश्यू आमचो आशिल्लो तो सी दीस म्युन्सिपाल्टी जी नवीन आमची बिल्डींग आसा ती एंटायर एरिया जी जेन्ना एक्वायर केल्ली इट वॉज एक्वायर्ड एज ओपन फ्री पार्किंग स्पेस फॉर पब्लीक म्हणून पूण ताजो बट्ट्याबोळ जाला आनी ताजेर आतां म्युन्सिपाल्टीची नवी इमारत आयल्या हांव अंडरस्टँड जाता त्या कोतान ही इतलीच एरिया जी म्युन्सिपाल्टीची आसा इट इज बीन कन्वर्टेड आनी कन्वर्ट करून ती म्युन्सिपाल्टी बांदल्या बिल्डींग एग्रीड बाकीची जी एरिया आसा हांवें इंजिनियराक आनी चीफ ऑफिसराक सांगलां की बाकीची एरिया कन्वर्ट केल्या ओ ना हें चॅक कर म्हणून